त्याकडे 2 फोन आसले. इट वॉज सरप्रायझिंग टू मी. तो आपल्या क्युरिजनी जाता पण भायर सरता गाडये येतलो आनी फोन काडटा, फोन पडटा आनी हांव सोजमोन म्हाका हांवूय कन्विन्स जायना. इट वॉज सरप्रायझिंग. जो मनीस युरिन करता थिंगा फोन पडटा, काडका उगोत ताका दुसरो फोन आहा सोदपा जाता लायट पेटोवन. तो फोन बुता पडलो मदीं थिंगा बुताचो काडलो दोट दाखोवन सोदतालो आनी त्या दिवाळ्यात जो सोरोप आशिल्लो तो तेजे मुतिलो, ताका दूख जाली. सो ऑल सस्पिशियस सगळे. पूण हिंगा एक मनीस सांगता आनी आख्खो गोंयभर लोक आयकता हें जाल्यार हांव बिलीव जायना. सो मुगेलो आयज ही मॅसेज तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकाराची टिका जाता ह्या विशयाचेर. कोण म्हणटाय जी बाय इलेक्शन जालो जाल्यार BJP कॅन्डिडेट पेडे जावपाचो आनीक कोण म्हणटाय जे सुप्रीम कोर्टान पेटिशन घालो ते चॅलेंज केलो तेचो निकाल येवपाचो फेवराक आनी परत इलेक्शन जावपाची आनीक बाब लेट केतन भाटेकार जिखपाचो आनी त्या पासून ताका कितें जालें केलां ताका मारला. सो जाय त्यो खबरो जाताय. सो गोवोरमेंटानूय हितून म्हाका दिसता आपल्याक स्टँड क्लियर करपाक गरज आहा. तेगे होम डिपार्टमेंटाक सारकी चवकश करपाक गरज आहा पॉयंट टू पॉयंट. आनीक टावराचेर ते लोकेशन तो खंय गेलो, दांडेली खंय गेलो, उजगारा भितर सरलो, खंय पावलो आनी खंयचे कडेन ते घास मारलो आनी ती एक डिटेल म्हाका दिसता ही आवट करपाक गोंया आख्खे पोरजेक पावपाक गरज आहा. कित्याक गोंयभर लोक चिंतू पडलो आहा आनीक ह्या स्वर्गीय केतन भाटेकाराचेर म्हाका दिसता एक कॉम्प्रोमायज करचें म्हूण. आयज थोडे लोक हांव सांगना ते कोण ते थोडे पॉलिटिकल लिडर्स आहाय, पॉलिटिकल पार्टी लिडर्स आहाय, थोडे मनीस आहाय ते आज कसल्या इश्यू बारीक इश्यूचे भायर सरताय आनी इश्यू करताय, प्रोटेस्ट करताय. पूण हेजेर कोणें एकलोय उलयलो ना. सिरियस म्हूण ते घेवन ना म्हूण काँग्रेसाचो बाबा हो काँग्रेसा कॅन्डिडेट आशिल्लो, काँग्रेसाचो कोण उलयलो ना तेजेर त्या इश्यूचेर सिरियसली घेवन बाबा हेजेर चवकशी करून जावपा जाय. आख्खे गोंयभर उलयताय लोक. सो हेजेर म्हाका दिसता लोकांच्या बारीक समाजा रस्त्यार खंय बसून गजाल करता टायम आहा ते दोना बाबा हो केतन भाटेकार मेलो, मारलो, सरपंच घास मारलो, कोण म्हणटा ताका कोण BJPन उडयलो, BJP पेडी जावपाक लागले म्हणून ते पार्टी पासून तो इलेक्शनाक बसलो जाल्यार तो जिखपाचो BJP पेडी जातले. सो म्हाका दिसता हे सगळे वातावरण क्लियर करतलो. ह्या सरकारान ह्या रुलींग आहा तेणी हे क्लियर करपाक गरज आहा. आतां कोणूय तर कॉम्प्रोमायज कोण ओगे आहाय आपल्याक कित्याक तुमी चोयला आसतलें. म्हाकाय जाल्यार दिसती पण काँग्रेसान बरें सिरियस स्टँड घेयन म्हूण हेचेर हो आमगे कॅन्डिडेट फ्युचर MLA जावपाचो हेचेर चवकश जावपा जाय. सरकाराचेर कितें टिका करून तरी कितें भायर काडपाक तरी थोडी तरतूद करपाक जाय आसलो तीय केलना. म्हणटच हिंगा दुबाव म्हज्या आनी म्हजे भाशेन आनिकूय गोंयकारांच्या मनात दुबाव आहा. हें मरण लेट केतन भाटेकाराचें मरण कितको येयलें, केस मेलो, ही चवकश कित्याक जायना. आनी चवकश करून आसतना बाबा सेकंड पोस्टमॉर्टम करून आसतना टीम ऑफ डॉक्टरांची पोस्टमॉर्टम कित्याक परत मागलो ना हांव चिंतू पडलो. कित्याक म्हाका भूल आसा कांय वर्सां पयलीं तूं खबर आसतली एक मर्डर जालो मलकोणे मर्डर जालो आनीक म्हाका कोण सांगिल्लें बाबा मिकी एशेच आहा हो नॅचरल डेथ न्हू. तेजें पोस्टमॉर्टम केलें त्या टायमाक डॉक्टर साबेको पोस्टमॉर्टम करपी आनीक आयो आसलेलो PSI नेर्लो नार्बुक्या आनीक पोस्टमॉर्टम केलें आनीक धाडली बॉडी क्लियर केली नॅचरल डेथ म्हूण. हांवें मळकड वचोन बॉडी आडायली मरण पुरपा वचता
मिस जाले इगोर्जेन मिस जायन उरपा वखदां आडायले आनीक हांवें पोस्टमॉर्टम सर्जन म्हाका टायम मागिल्ले टीम ऑफ डॉक्टर्स आनी जेन्ना टीम ऑफ डॉक्टर्सान तेजे पोस्टमॉर्टम केले उपरांत 96 इंजरी इन्क्लुडींग प्रायवेट पार्टाक इंजरी मेळ्ळी. सो हेचो मर्डर म्हणून डिक्लेअर जालो. डॉक्टर सापेको सस्पेंड जालो. नेरलन आयज पीएस डीएसपी कोण आसपाचो सस्पेंड जालो. सो ह्यो भाशेन गोश्ट्यो आहाय ना न्हू. बट गाय कोण बाप स्वर्गीय केतन भाटेकाराक दुसऱ्या दिसाक तेगे रोखडेंच स्मशान केलें. आनीक फॅमिलीन स्टेटमेंट केलो भाटेकाराचेर केतन भाटेकाराचेर पॉलिटीक करची न्हू म्हणून. हांव एक पॉलिटीक करूं येयला म्हणजे म्हाका तेमी तेजे फॅमिलीन हे वास दवरची न्हू. हांव पॉलिटीक करूं हांव पयलो येयलो ना पॉलिटिकां. हांवें 15 वर्सां काडले आमदार म्हूण 4 फावट जिखिलो. म्हाका पॉलिटीक करपाक तेगे मरणाचेर पॉलिटीक करपाक म्हाका नाका. पूण एक बरो मनीस म्हाका मुगेलो एक टायमार म्हाका फिजिओ दितालो. म्हाकाय दूख जाली तेगे फॅमिली दूख जाली ते भशेन आमकांय दूख जाली तेगे खास फ्रेंडान दूख जाली. आतां काँग्रेसा दूख जालें हांव नको ते खंय सगळे कडेन हें कोताय कॉम्प्रोमायज कोताय सगळे कडेन एक हिंगा रावता एक सगळे कॉम्प्रोमायज कोताय ते कॉम्प्रोमायज फॉर्मुला केलो जाल्यार नको. आनी म्हाका दिसता हे असो फॉर्मुला करूं वयतले आनी मुखार सरकारान करूं पावपा ना. त्या पासून मुगेली मागणी तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्या सरकारान ह्या केसीचेर जे हांवें कंप्लेन केला हांव केस कित्याक म्हणटा हांवें कंप्लेन केला आनी म्हाका दिसता जेन्ना हांवें कंप्लेन केला हांवें कंप्लेन घेवन घरा न्हिदपाक न्हू आनी वखदां दवरपाक न्हू हें कंप्लेन म्हाका टायम एंड एगेन म्हाका हांवें जेन्ना कॉपी केली एसपी गेली रिस्पॉन्सिबिलिटी जावपा जाय बाबा आमी चौकशी कोताय आपण कॉर्डिनेट कोता रामनगर पुलीस स्टेशन कडेन कर्नाटकाच्या प्रोसेस आहा इन्क्वायरी आहा तितले तरी आमकां पावपा जाय. म्हाका नाका त्या पासत म्हाका वचोन विचारपा नाका डीएसपी ओ एसपी हें कितें केलें काय म्हूण तुमच्या माध्यमांतल्यान पावयता तेका पावयन सरकाराक पावयता. सरकाराचेर टिका जाता सरकाराचेर लोक उलयताय आनी सरकारचो ना स्टँड तेमी क्लियर करचें. सरकारान हे गेले लेट केतन भाटेकाराचेर मरण कितें कोरलें कितें कशें जालें देव बरें करूं. रामनगर पुलीस स्टेशनार कितें सांगलां तेजेर तेमी कंप्लेन घेयला पळय तिका कोणें कंप्लेन करूं ना तांकां म्हायती ना ती कित्याक ते घांसमाल उपरांत घांसमाल म्हणटाय माला पिवयला आमचें कांय नकय पॉयजन पिवयला घांसमाला ते कोण नका हें आमगेच चितो हें लोकूय चिंतिता कळ्ळें तुका न्हू. आयज कोणाक मारूं जाय जाल्यार ते पॉयजन खंयच्या ग्लासा पासून ड्रिंका पासून आनी दिवपा जाता सारकें ना. सो आमी नकय घांस सोरे मारलो आनी जेन्ना तेका धाड